माय तुझ्याकडे उलोंग असा काले उलोंग ते उजेटले फ्रेंड असा म्हणून ताज्या वागो वसो वांट्यासो जागो बरो वांटे करना सारकी तशें मुजे एक प्लॅन आमचोय जागो वांटे करूंक जायनाय तुका ये एक जाग्याचे गेला तो दोरो पडून नागे 3 महिने झाले तो केला दोरो समागरू सोडीना आणि जाग्याचे गेलो तो आमच्या जाग्याचो पातोरी त्याने काढला तो कितें करू सोडिला माका ताच्याकडे उलोंग तू बे लागता गो तुम्ही एक खंयच्या धैर्यान उलयतात गे कितले दीस माय रातचे आणि तुवें उलयचे ओगेत रावल्यार आसा पळय आमकां कांय मेळना अशें ओगेस रावून रावून आसा पळय सक्कळ आमकां येवन खावंक येतात म्हाका ते परा एकल्याकडे झगडोन उलोवन ती परा संवय ना आज म्हणसर हांव एकल्याकडे झगडाल्ली मनीस नाही एका मुयेक सैते दोडबरी हांवें मारूं ना आनी झगडोवचें न्ही काल्याक तो परा झगडोन आमकां वांटो नाका तांकां देवूस पळयतालो आमी बऱ्या तरान मेळ्ळ्या उपरांत मागीर पळया झगडें काल्याक तो एक कालदी घन केल्ला उलयता तशें म्हाका पुरा जावचें ना वांटे कुंटे पांटे म्हूण सांगून आज पर्यंत वांटे फांटे करणं खायनातलो मनीस आसा पळय बरो जावना माय आनी मुखारी बरो जावचो ना तुजो वांटो मू तुवें विचारचो केल्ला मा कितें केल्ला मू आमकांय बोबाटून सासता येदोळ पर्यंत आमी वो दोरो उतरन तांच्या घरा वचोनात ताकाय काय आमच्या लागी उलयचे म्हणून ना मू तुवें विचारचो कोणाचो आमच्या मावांचो जागो मू नाही माय हांव कुळारा गेल्यार आसा न्ही सगळा विचारतात तुमचे घर केदाडा जावंक वांटे जावं लागी म्हूण सांगून तुवें बेगीनच वांटे केल्यार बरें आसलें बाय वांटे करूंक आमचो अर्दो जागो केल्ला मानच्या दोऱ्या भितर तें तोवळ तुज्या मामान गुत्तून आसतना दोरो घाल्लो रेकॉर्ड्सा प्रमाणे आतां जागो ताच्या भितर आसा म्हूण कळ्ळां ताकाय गुत्त आसा पूण ताची बायल आसा न्ही गे मोडतीन मस्तू जोरतें देखून तोय वगेस आसा देखून ताणें पियोन बोबाडचें तर तू कितें म्हणताय केल्ला मू बरो मनीस गे केल्ला बरो म्हूण म्हजें अंतस्करण सांगना पूण ताणें केल्लो अन्याय कितलो आसा तुमकां विशय गुत्ता गे त्या केल्ला मान केल्लें इल्लें ना भाताच्या गाद्यांत हांव भात लुवंत आसतना म्हज्या हातांतली कोयती व्हरून दवला तो आनी भात आमी बरें बांदता आसतना नागे एंट्यान म्हाका मारलां काले बाय पेंटो फांट्यान मारच्या ऐकला व्हॉट इज एंडो माय त्या एंटो म्हळ्यार तुमकां गोत्तू ना गो तें भात्यानांत करचो एंटो तें भात पुरो वयतना नागे त्या टायमार एंटे कन्योचे त्या एंट्यान म्हाका मारलां ताणें भात बडयतना नागे म्हजी गुमटी कोवडेक दामून धरल्या तोलो घालता आमचो कवडी व्हॉट इज कवडी माय बोकडी ऐकला कवडी म्हळ्यार काले बाय भात घालून भात बडोवचें ताका कोवडी म्हणचें गो तुमच्या जाल्यार बऱ्या सुणांक काले गोत्त आसा देखूनच म्हणचें एक गाद्यान पुरा काम केल्लें चेडू अडिजे म्हूण ह्या म्हज्या बँकऱ्या चेड्यांनी ही चेडू हाडन कोवडी कालें एंटो कालें येदोळ बरी हांकां कितें म्हूण गोत्तू ना आनी तो एकलो पियोन लाला 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 करूंक म्हाका माय एक गजाल सांगाची गे माय एखाद्या वेळार तुवें पियोन गेल्यार आसा पळय तुका एनर्जी येवन तुवें केल्ला माय लागी फायट करणं वांटे जावचे कितें चान्सेस आसात गे माय माय विश्वास आलं कुवेर तो लाटलो आसाले तो आसा ताका इल्लो सोडो मिक्स करला आसाले दिता ताजेर तुका धैर्य येताले पियेल्यार मात्र धैर्य येता म्हूण सांगतात तशें तूं एक ट्राय कर बाय कोणी विचारून मागीर सवडूं ना जाल्यार हांव सांगता माय ते सुकोवन ते बलता म्हाका दिता सोरो माय पियेल्या तशें तिका किक्क मारून तिणी झगडे करून गेल्ली म्हणून तूं तुजें नांवय पाड जायना माय हांव मॅनेज करतात न्ही गे अशा आयडिया बरी आसा
माय तू तयार आसाय मू छे काल गो तें हांव येदोळ बरी आं तें पुरो पियो ना गो आनी तुमी म्हाका तें पुरो पियोंक म्हणटात गे माय वकात म्हणून एक 20 ml पिये माय कांय जायना इल्लेशे किक्क येता न्ही मागीर ला करून वसो तुवें गरजोंच्या आवाजाक आसा पळय त्या केल्लामाच्या बायलांनीच येवन वांटेकरनं दिजे तशें करता माय आमचो दोर्या पाटलो जागोय आसा पळय इशीक पडात आता सद्याक दोरो बांदिना जाल्यार असं बरो येता न्ही तो एक्स्ट्रा जागो आसा लय बाय तो पुजा गावार कर जायते कित्याक गो तुका कुळारा व्हरूंक गे आता चड उलोवन रावचे नाका आशा एक काम कर तू तो सोरो हाडने भितर तावन माय किल्ले दिवया एक 20 ml पिये माय मागीर सगळें सामान जाता पळय तू कशी जाताय म्हणून माय हांव वचून हाडून येता जायते माय माय दे कानगे माय दोर्या पाटलो जागो आमकां मेळाचे कळ्ळें न्हू हां बरोबर बरो तू आमचोच न्हू जागो वय वय बा जेजू कोली अवस्था ही आज हांव तुका सोडिना ये केल्लो ये भायर ये म्हजो तो दोऱ्या भितर गेल्लो जागो आसा न्ही तुवें मर्यादेन म्हाका दिजे नांतर तुका सोडिना इतलो तेंप तुका हांव उगेत रावली म्हणजे आत्तां हांव झुजोन दाखयता रे आत्तां हांव झुजोन दाखयता सांगले आनी ये रे भायर ये रे भायर ये शिकयता तुका ये आज सोडिना तो 4 सेंट तुका काल दिलो प्रेमाल हांवें काले दिवचे मागीर मायक जी भाड पडटा बरी जाता तू सोरो हाडूंक गेलें मू हांवें इल्लेशें उदक बसून दिलें मागीर हाडून सोरो घालताय म्हणून मागीर म्हजी कशी वाड पडली अरे हो माय तुका आसा पळय सोरो पियेचे म्हणून गरज ना वगेत रावा गो पयल्यान गोत्त आसलेल्यार हांव भायर येते ना हांव शीत भितर येता